प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 16वा विस्वोर, वोड 13 ते 19 पर्यंत, 13 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. फिलिपा शेजाराच्या प्रांतांत पावतूच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात? आनी ताणी जबाब दिलो, कांय जाणां जोआन बातिस्त, कोण कोण एलिशा, दुसरी कोण कोण जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटा? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, क्रिस्त तो तूं, जिवे देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणले, सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापायन हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडो, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों, आनी तिचेर जैत व्हरूंक एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलों. जें कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जें कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी परब करता दोन व्हडल्या संतांची, पेद्रू आनी पावलू. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी परब करता, आमी ही व्हडली जी आमकां शिकवण जेजू आयज दिता, ही आमकां व्हडली जी खबर, बरी खबर दिता, ती आमी विसरता. आनी आमी पेद्रू फाटल्यान धांवता, पावलू फाटल्यान धांवता, कायतान फाटल्यान धांवता, ह्या सांता फाटल्यान धांवता, आनी आमी विसरता की खरें जें आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणे जेजूच्या फाटल्यान आमी धांवूंक जाय, तें आमी विसरता. आयज भाव भयणीन कितें घडटा ह्या शिवर्तमानान? जेजू फिलीप शहरान भितर सोदता, फिलीप शहरांतल्या प्रांतांत भितर सोदता, आनी तो आपल्या शिसांक विचारता. तो म्हणटा, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरता? आयकात बरे भाशेन. हो प्रश्न जो जेजू आपल्या शिसांक विचारता, तो म्हणटा, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरता? भाव भयणीनो, आयज हो प्रश्न जेजू आमकां विचारता. मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हणटा? मनशाच्या पुताक तुमी लोक जाल्यार तुमी कितें म्हणटल्यार जेजूक? तो जावन आसा जोआन बातिस्त, तो जावन आसा एलिजा, तो जावन आसा जेरेमाया, तो जावन आसा एक प्रवादी. आनी आमी आतां नव्या कराराची लोक आहात म्हणून कोण आमकां विचारलें जाल्यार हो मनशाच्या पुताक तुमी कोण म्हूण धरतात? आमी म्हणटा जेजू क्रिस्त, तो देवाचो पूत. भाव भयणीनो, तो खरेंच देवाचो पूत जाल्या, तो देव जावं जाल्या, तर आमी आमचो जबाब जेन्ना दिता, खरेंच आमी जेजूक आमचो सोमयान दोनी म्हूण मानता. आमचें जी फेस्तां चलतात, आमचें जे सगळें देवस्पण चलता, ह्या सांता फाटल्यान ही नोवेना, ही मिसां, हें सगळें करता आमी, वय बरें हा. पूण आमची चोत्राय कोणाचेर आसूंक जाय? आमची चोत्राय आसूंक जाय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. तेन्ना जेन्ना जेजू आपलो शिसांक हो प्रश्न विचारलो, आतां हो प्रश्न जेजू आपल्या शिसांक विचारता. तो म्हणटा, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? भाव भयणीनो, हो प्रश्न जेन्ना जेजू विचारतालो आपल्या शिसांक, तांकां म्हणिना लोक कितें म्हणटा, तो कितें म्हणटा, ताणें तुका कितें सांगलां, म्हाका आयकोंक गरज ना. हांव आतां तुमकां विचारता, एक एकल्याक, हांव कोण तुमी म्हणटात? आनी आयज हो प्रश्न जेन्ना आमी ह्या प्रश्नाचो जबाब दितले, तेन्नाच जो जेजू म्हाका आसा, तो प्रश्नाचो जबाब म्हज्या जिवितान
हे म्हाका घोटाय दितलो, म्हाका ती भावार दितलो आनी सगळें म्हजें खरेंच म्हज्या काळजांतल्यान हो जबाब दिता जाल्यार. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां जेजू आयज विचारता तर तुमी म्हाका कोण म्हणटात? थोडे लोक म्हणटा ये जेजू क्रिस्त जावन आसा तो सोरवंडार, तो जावन आसा पेकोणार, तो जावन आसा म्हजो 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 गोरकार. खूब लोक कितली कितली नांवां दितात जेजूक. पूण भाव भयणीनो, जो जेजून म्हाका केला, म्हज्या जिवितान केला, तुमच्या जिवितान केला, एक एकल्याच्या जिवितान केला, तोच जबाब आमी दिवंक पावतले. ना तर आमी कोणी दुसऱ्यान सांगला, आमकां पाद्रीन सांगला, प्रेगादोरान सांगला, कोण शर्मा दिता ताणें सांगला की जेजू जावन आसा सोरवंडार, तो जावन आसा पेकुणार. ते ताणें सांगला, पूण म्हाका कोण तो जेजू? म्हाका कोण? हो प्रश्न हांवें जबाब दिवंक जाय. आनी तेन्नाच जो जबाब दिता तोच जाता म्हाका जेजू म्हज्या जिवितान. भाव भयणीनो, आयज कितें घडटा जेन्ना जेजू हो प्रश्न आपल्या शिसांक विचारता, तर पेद्रू उबो रावन जेजूक म्हणटा, तो कितें म्हणटा? क्रिस्त तूं जिव्या देवाचो पूत. हो प्रश्न जो जेजून विचारलो, हांव कोण म्हणटात तुमी? फकत पेद्रून हो जबाब दिलो आनी पेद्रून म्हणलें, क्रिस्त तूं जिव्या देवाचो पूत. आनी भाव भयणीनो, जो जबाब पेद्रून दिल्लो तो खरेंच स्वताचो आसलो, तो खरेंच करेक्ट रिस्पॉन्स आसलो. आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा ताका, सिमा पेद्रू, तूं एकदम सुभागी, कित्याक हें जें तुवें म्हाका सांगलें, हो जबाब जो दिलाय तुवें म्हाका, तुज्या गिन्यानान तुवें म्हाका दिवंक नाय. वो तुका जबाब तूं नोकोय, तूं फकत मनीस, तुका हो जबाब मेळोवपाक जावचें ना, कित्याक तूं फकत एक मनीस. हो जबाब जो दिला तुका म्हज्या स्वर्गीच्या बापान दिला. हो स्वर्गीच्या बापान तुका कोडीत केला, पवित्र आत्म्यान तुका कोडीत केला, देखून तुवें हो जबाब, तुजो खरो जबाब हा तो दिलाय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज हो प्रश्न आमकांच विचारतले की जेजू म्हाका विचारता, हांव तुमकां कोण म्हणून, जेन्ना हांव नियाळ कोत्ता, खरेंच जेजू जो मोग जेजूचो हांवें आपणायला, हांवें सगळे मिलाग्री म्हज्या जिवितान पळयल्यात, ताणें खूब खूब म्हाका बरें केलां, हांवें खरेंच ताच्या उतराचेर चोत्राय दवरल्या, हांव ताचें उतर सजमलां. आनी त्या उतरा प्रमाणे जेन्ना हांव चलतां, तेन्नाच भाव भयणीनो, जें म्हाका जेजून केलां तोच जाता म्हजो जेजू. जेजू म्हाका जाता एक पेकोणार, सोरवंडार, म्हाका एक शांतीचो देव. जें म्हाका ताणें केलां तेंच म्हाका जाता. आनी आतां ती शांती, ती पेकोणी, ती सोरवण, हें सगळें जें जेजून केलां तें म्हाका फावो जाता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना इग्रोज मात जेजून बांदल्या, जेजू जावन आसा तें खोडप, तशें उतर जावन आसा तें खोडप. जें त्या दिसा पेद्रून म्हणलेलें जेजू की तूं जावन आसा जिव्या देवाचो पूत, ही जी जाणवाय हांवें मेवली, हें जें ताका उक्तेपण जाल्लें, स्वर्गीच्या बापान ताका उक्तेपण केल्लें की जेजू खरेंच देवाचो पूत म्हणून, ही जी सजमणी आसली, ती सजमणी जावन आसली देवाचें उतर. हें देवाच्या उतराची सजमणी आसली. आनी ह्या सजमणी वयर जेजून आपली इग्रोज मात बांदली. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या नव्या कराराची भुरगीं आसा, पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा, पवित्र आत्मा आमकां हें उतर उक्तेपण करता, ताका आमकां सजमणी दिता. कित्याक आमच्या मनशाच्या जाणवान आमी कितले शिको, आमी अमेरिकाक वचो, इंग्लंडाक वचो, भायर वचो, इतले डिग्री वचो, कांयच जाणवाय मेवची ना आमकां देवाच्या उतराची. आमी कितेंय शिको, 12, 13, 14, 20 वर्सां शिको, कसलोच फायदो ना. कित्याक ही जी शिकोण आमकां मेळोंक जाय देवाच्या उतराची, ही शिकोण येता फकत पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावतार, खरेंच आमी जेजूक आमचो सोमीतोनी मानता, तेन्ना आमचे काळीज, आमचो आत्मो नवो जाता. आनी आमी
जेजू आमच्या भितर येता आनी जियेता आनी आतां आमकां पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता न्हू. पवित्र आत्मा आमकां हे देवाच्या उतराची सजमणी दिता, हे उठ्ठपण करता आनी आमकां आतां ह्या सजमणी वर आमचें जिवीत आमच्यान जिवंक जाता, क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां ही सजमणी दिवन आतां आमकां जेजूचे पाटलादार करता. आयज जेन्ना भाव भयणी अशी वर्तमानांचेर नियाळ करता, आमी सगळ्यांक हॅपी पीस म्हणटले हांव. सान पावलू सान पेद्रू आमी व्हॉट्सॅप धाडटले हांव, सगळ्यांक हॅपी पीस करतले हांव. पूण आयज म्हाका कितें करूंक जाय, हांवें कितें करूंक जाय हो प्रश्न हांवें विचारूंक जाय म्हाकाच. जेजू म्हाका कोण? आनी खरेंच ताच्या उतराची म्हाका सजमणी मेळल्या उपरांत, हो पवित्र आत्मा म्हाका ही सजमणी दिल्या उपरांत तेन्नाच की म्हजें जिवीत बदलतलें, खरेंच म्हजें क्रिस्ती जिवीत हांव जिवंक पावतलों. भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या वर्तमानाची आमी परतून नियाळ करुया आनी आमी खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत पवित्र आत्म्या उदेशी जिवंक आमी फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजत तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सुर्गीच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.